परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. हे परमात्मानं भगवद्गीतेंतू सांगला. हज प्रकार श्री महाविष्णु सत्ताचे अवतार घेवन श्रीराम जावन अवधापुरांतू जन्मायता. कोसलाधीशु दशरथ महाराजु आणि महाराणी कौसल्या हंगेले ज्येष्ठ पुत्र जावन पुनर्वसु नक्षत्रारे चैत्र शुद्ध नवमी ह्या दिवसू तो जन्मायता. दशरथ महाराजु दीर्घकाल चरडू नाशी मस्तु चिंत्य असताना ऋष्यशृंग मुनी हन्नी एक उपाय सांगतांती. पुत्र कामेष्टी याग केल्यारे चरडून जाता म्हूण सांगून तांगेल मार्गदर्शनारे दशरथ महाराजु पुत्र कामेष्टी याग करता. ते यागू संपन्न जाता देवते तांणी प्रसन्न जावन तक्का एक पवित्र पायसो दिता. हन्नी दशरथ महाराजु तांगेले 3 बायलांक त्या पायसो वांटितांती. कौसल्या कैकेयी आणि सुमित्रे त्या पायसो घेतांती आणि गर्भवती जातांती. कौसल्ये श्रीरामचंद्राक जन्म दिता, कैकेयी भरताक जन्म दिता आणि सुमित्रे लक्ष्मणाक आणि शत्रुघ्नाक जन्म दिता. अधर्म नाश करून धर्मा रक्षण करचे खातीर श्री विष्णू त्या चैत्र शुद्ध नवमी दिवसू श्रीरामचंद्र जावन अवतार घेता. ह्या रामनवमी दिवसू आम्ही सक्कड जन राम जप करतांती, रामायणा पठण करतांती आणि तक्का पूजन करतांती. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक हांव सुमती गजानन पैतोनसे आमगेल्या संस्कृती संभ्रम कार्यक्रमाक हार्दिक जावन स्वागत करता सर. मिगेलोटू आसंती वाणी प्रभू. रामनवमी जल्लेलस, हनुम जयंती सद्याक येत अस. रामायणांतू श्रीरामू आणि आंजनेयू हंगेले एक संबंध म्हूण सांगलारे शक्ती भक्ती आणि एक निस्वार्थ सेवा मनोभावाचे एक अत्युन्नत उदाहरण जावन आस. हनुमंतू तगेल सगळे जीवन रामाक समर्पण करता आणि श्रीरामदूत जावन प्रख्यात जाता. तगेल्या हृदया भितरी श्रीरामू आणि सीते आस म्हूण सांगून एक प्रतीती. असल एक अनुबंधू श्रीरामचंद्र आणि आंजनेयाले. सो आज ह्या सरणींतू आम्ही तुमगेल मुखारी श्री रामनवमी आणि हनुमत जयंती ह्या विषय प्रस्तुत करता असंती. श्रीरामू तशींची लक्ष्मणू ब्रह्मर्षी विश्वामित्राले आश्रमांतू विद्याभ्यास करता असताचे. तेदना तांकां एक संदर्भ येता. राक्षसाले दाखून तांणी यज्ञ रक्षण कोचित असले. ताजे प्रकार तांणी यज्ञाचे रक्षण करताची. ताजे नंतर मिथिलापुराचे रायू जनकर महाराजाले ध्रुव जावन आशिल्ले तसले सीतादेवीक स्वयंवरांतू गेलोवन तिका धर्मपत्नी जावन श्रीरामचंद्र स्वीकार करता. ताजे नंतर कैकेयीक दिलल तसले वचन पालन करची खातीर दशरथ महाराजाले उत्तर आज्ञे पालन करून श्रीरामचंद्र सीतादेवी तशींची लक्ष्मणा ಒಟ್ಟು 14 वर्ष वनवासाक वता. वनवासा वेळारी सीता अपहरण जाता. तेदना समुद्राक सेतू बांधून घेवन लंकेक वचून लंकेंतू रावणाले वध करून श्रीरामचंद्र तागेल बायल सीतादेवी तशींची लक्ष्मण विभीषण सुग्रीव हानी सक्कड वापास अयोध्येक येताची. ताजे नंतर कोसल साम्राज्याचे रायू जावन श्रीरामाक अयोध्येत पट्टाभिषेक जाता. तशींची श्रीरामू रामराज्य स्थापन करता. वय श्रीरामचंद्र म्हूण सांगलारी एक आदर्श पुरुष सद्गुणाचे एक गळणी म्हणून सांगेत. तो आदर्श पूतू, आदर्श भाऊ, आदर्श बाम्मणू, आदर्श रायू, आदर्श भाऊ, आदर्श मित्र तशीची एक आदर्श शत्रुवर्केन वय. रावणाले संहार जातरी तगेले क्रियाकर्म म्हणल्यार मरणानंतर करचे तसले क्रियाकर्म एक शास्त्रोक्त जावन करी म्हूण सांगून तो विभीषणाक सांगताना लक्ष्मण निमगिता तो आमगेलो शत्रू तगेले कार्य आम्ही कसलाक करका म्हूण सांगून. तेदना राम म्हणता जिवंत असताना तो आमगेल शत्रू जाल्यार मरणानंतर तो आमगेले शत्रू न्हय. इताक म्हळ्यार तो एक होडू शिवभक्तू आणि एक ब्राह्मणू तशीच एक रायक एक रायवर्केंतो तस जावन तागेल्या
गौरव दिवचे मरणानंतर ते आमगेले कर्तव्य म्हणून सांगून तो सांगता. अशी एक शत्रूक वरकेन तो मरणानंतर मर्याद दिता, एक आदर्श शत्रू कशे आसता म्हणून सांगून साबीत करता. वय अगस्त्य संहितेंतू सांगील आसा चैत्र शुद्ध प्रतिपदेदकुनु 9 दिवसू आम्ही नवरात्री वेळार शरन्नवरात्री कशे आचरण करताच की तशींची वासंतिका नवरात्री म्हूण सांगून घे न्हू. उत्तर भारताचे मस्त कडेन तशींची कर्नाटकाचे मस्त भागांतू हे आचरण विजृंभणेरी करताची. त्या दिवसू श्रीरामचंद्राले उत्सव मूर्ती घेऊन घे न्हू पेटेंतू ಮೆರವಣಿಗೆ वता म्हळ्यार पेंटांत ಮೆರವಣಿಗೆ वता. ते उत्सवानंतर देवाक वापास देवस्थानाक हाडताची. त्या देवस्थाना भितर देवाक महामंगलारती अष्टावधान सेवा तशीची नमस्कारू प्रत्येक रीतीचे पूजा जल नंतर प्रसादू वांटिताची प्रत्येकल्यांक. प्रसाद वितरण जल नंतर उत्सव मूर्तीक देवस्थानाचे गर्भगुडीचे पीठारी आसन करताची. वय म्हळ्यार त्या दिवसू रामनाम जप वरकेन सांगता ती नैवे म्हळ्यार रामाक रामनाम जप सांगल्यार तो प्रसन्न जाता म्हणून सांगता ती. स्कंद पुराणांतू एक काणी आसा. ईश्वर आणि पार्वतीला एक संवाद. त्या संवादांतू पार्वती परमेश्वराक निमगिता, तुम्ही केदनाय एक मंत्र पठण करता असताना मॅ ते कसल मंत्र म्हाका वरकेन सांगान ती ताजे विषय म्हाका कळका म्हणटा. तदन परमेश्वर म्हणटा, हांव श्री विष्णू सहस्रनाम पठण करता असता ते परमश्रेष्ठ म्हणून सांगता. तेन्ना पार्वती सांगता, आज दकुन हांव वरकेन विष्णू सहस्रनाम पठण करता जेवणा पशी पुढे हे करचे तसले एक व्रत हांव शूर करता म्हणून सांगता. एक दिवस ईश्वरू घरा जेवणा येताना पार्वत सांगता, हांव मागीर जेवण करता निगेल आज विष्णू सहस्रनाम पठण जायनी म्हणून. तेदना ईश्वरू सांगता, विष्णू सहस्रनाम सगळेच सांगच्याक अवकाश जायनतील दिवसू तांतू येवचे एक श्लोक सांगल्यार पुरो ते खंयचे श्लोक म्हणून सांगता. श्री राम राम रामेती रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम रामनाम वरानने. हा श्लोक सांगल्यार सगळेच विष्णू सहस्रनाम सांगिल तितलेच पुण्य येता म्हणून सांगून ईश्वर सांगता. म्हळ्यार रामनामाक तितले एक पवर आसा म्हणून सांगून ईश्वर सांगता. वय श्रीरामनाम महामंत्र जपाचे शक्ती अपार. ते पठण केले म्हण जाल्यारी आम्ही खंयचेय पाप केलेले आसा जाल्यारी ते हे आमगेल जिवनांतू ते सक्कड नाश येता म्हूण सांगून आमगेल मालगड सांगताची. वय त्या कत्रीची रामनवमी त्या दिवसू रामनाम जप तशीची रामाले कथा वाचन गोष्टी आणि संगीत कचेऱ्यांनी आयोजन करताची. तशींची कितलकी कडेन घरकडे श्रीरामचंद्राले फोटो दवरनू ताका फुल्ला अलंकार करून रंगोली बरोवनू तशींची दिव उजळोनू चंद करून देवा एद्राक भजन कीर्तन पुरा जाता. तशींची देवाक शंकांतू शुद्ध जल बोरनू तांतू अर्घ्य दिताची. ताजे नंतर नैवेद्याक हांग एक विशेष आसा. पानाक तशीची कोसंबरी करची एक विशेष. ताजे नंतर महापूजे मंगळारती जातारी नैवेद्याक म्हूण सांगून दवरलेले आशिल्ले प्रत्येक खाद्य प्रसाद रुपारी वितरण करताची. हे सक्कड विशेषते रामनवमी त्या दिसा आमी घरकड आचरण करची जाल्यार घरांतू करताची. वय श्रीरामाले कृपकटाक्ष बेळಕ जाल्यार यज्ञ कोरका म्हणटा ती. यज्ञ म्हळ्यार कसले होम हवन न्हय. यज्ञ म्हळ्यार मनपूर्वक जावन भक्तीर श्रद्धेर तागेले कीर्तन गायन नर्तन भजन हे पुरे केल्यार तो देव वल्वता म्हणून सांगून. म्हळ्यार आमगेले मन तागेल वैरीच दवरून घेवन आम्ही श्रद्धेर तागेले पूजा केल्यार तो केदनय आमकां कसले कष्ट परिस्थितीर भक्ताले फाटीबलाक तो आसता म्हूण सांगून एक आमी नमगता ती. खंडित वय तुम्ही अशी सांगताना म्हाका एक भजन उडगासता. भक्ती न पैलारी धावनू येत्त कृपाळू वय राम नाम ध्यान हेंची आमकां धन म्हूण सांगून. वय भक्तीन दिल्ले म्हूण सांगून घेनो शबरीन दिलेल तसले उष्ट केलेले फल स्वीकार करून तिका उद्धार केलेल तसल देव आमगेल श्रीरामचंद्र. वय अब्बा खंडित. आतां उदाहरण सांगचे जाल्यार हांव तवड म्हणलें फाटीबलाक तो केदनय आसता म्हूण सांगून. आतां एक श्रीदेवाले रथ तांचे आमी पळोवन आसच्या पुरो. भक्त मुखार आसता ती देव मागशे आसता. कित्याक तशें आसता म्हळ्यार
भक्ता तनिक जो पडलारी तांक धरच्याक आदर सुचाक तो फाटी बलाक केदनय देव आसता म्हण सांगून आम्ही एक नमगत आणती आणि तो आमकां तशीची एक रक्षण करता न्ही मा वय तशींची रावण आले अंत्यकालारी रावण आले दकून धर्मज्ञान घेऊन यो म्हण सांगून लक्ष्मणाक श्रीराम पेटयता तेन्ना लक्ष्मण रावण आले मत्या मुळा रब्बून घेनु तागेल कसले प्रतिक्रिये नी म्हण सांगून घेनु तो वापस येता तेन्ना श्रीराम सांगता आम्ही ज्ञानदाही अशिल तसले शिष्य आम्ही कशी असका आम्ही गुरु लागी कसलेच आम्ही ज्ञानार्जन करका जाल्यार आम्ही विनम्र जावन आसका म्हण सांगून घेनु तांगेल पायमुळ रब्बून आम्ही शिकून घेन येवका म्हण सांगून वापस पेटयता म्हळ्यार हांगा श्रीरामचंद्र आमकां एक व्हड संदेश दिता आम्ही खंयचीय एक विद्ये गुरुल मुखांतर शिकचे जाल्यार आमगेल नडे नोडी आमगेल विनम्रते कशी असका म्हण सांगून एक व्हड संदेश सगळे प्रपंचाक श्रीरामचंद्र ह्या मुखांतर दिता वयबा ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಲ್ ಅವತಾರು दशावतारांतू श्रेष्ठ अवतारो म्हण सांगतांती इताक म्हण सांगलारी तो साक्षात विष्णूल अवतार जाल्लारी तो केदनय ते प्रकट करना एक सामान्य मनुष्य जावन सामान्य रीती प्रयत्नारीची तो एक धर्मरक्षण करच्याक प्रयत्न करता म्हळ्यार एक पाठ कसो म्हळ्यार कितले कष्ट आयला रे एक मनशाक अधर्माकडेन वचन अशी धर्म कशी राख्येत म्हण सांगून आमकां तो एक निदर्शन जावन एक आस सगळे जगताक तो दाखोवन दिता मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामा म्हणकेच जावच्याक आमकां मस्तू कष्ट आस जाल्यार ताणें सगळे जगताक दाखोवन दिलेले मौल्य अनेक आस तांतू केलोपुणी आम्ही आमगेल जिवनांत तो अळवडसून घेतला रे ह्या रामनवमी दवस आम्ही त्या विशय एक चिंतन करूयेत तशीच रामनवमी जाल्लेल तशीच ಸ್ವಲ್ಪ दिसांनी येता हनुमत जयंती चैत्र मासाच्या पुनवे दिवसू आम्ही हनुमत जयंती आचरण करतांती श्रीरामदूत सकल जनाक प्राणशक्ती दितलो मुख्य प्राणान अवतार घेतील दिवसूची हनुमत जयंती वाली आणि सुग्रीव हांगेल बहिणी अंजना देवी आणि केसरी ದಂಪತಿक वायुदेवाल अनुग्रहारी जावची चेरडूची वो आंजनेय तक्षजम तक्का वायुपुत्र म्हण वरकेन सांगतांती अंजना देवी एक व्हड शिवभक्ते तीन शिवाले आराधन करून शिवा लागी एक वर घेता तूची मिगेल्या पोट्टान तू जन्मा येवका म्हण सांगून त्या प्रकार शिव तिगेल पोट्टा दाखून जन्मा येवन हनुमंतूच जावन येता तश जावन हनुमंत एक शिवाले एक अंश म्हण वरकेन आम्ही सांगेत वय कलियुगाचे अत्यंत प्रभावशाली देव हनुमंतू म्हळ्यारी चुकी जायना ते नारद पुराणांतू एक उल्लेख केलेलो आसा मेष संक्रमणा त्या दिवसू मंगळार सूर्योदयानंतर जन्मलेलो हनुमंतू मूल रूपांतू तो वायुदेव सृष्टिकर्त ब्रह्माक प्रत्येक गुणांतूय समान रूपी जावन आशिल्लो तसलो स्कंद पुराणांत एक उल्लेख केलेलो आसा एक विषया बगे तांतू हनुमंताले अंगांगांतू प्रत्येक अंगांगांतूय एक नारायण स्वरूप आस म्हण सांगून घेन त्या प्रकार नाभिंतू पद्मनाभू हृदयांतू दत्तात्रेयू तशींच हृदयांतू वराह गळ्यांतू धन्वंतरी नांकांतू मत्स्य तशींच गाल्लांतू राम आणि कृष्ण दोळ्यांतू कपिला आणि विष्णू तशींच कानांतू कृष्ण आणि बलराम आसा ती म्हण सांगून घेन तशींच बाकी पुरा अंगांगांतय एक नारायण स्वरूप आस म्हण सांगून उल्लेख केलेलो आसा वय बायकतानाची मस्त खुशी जाता म्हळ्यार हे हनुमंत म्हळ्यार तो एक परमज्ञानी परमदैव भक्तू तशीच बलशाली आणि पराक्रमी ताणे सान असताना हे चेरडूपणाचे एक लुटी म्हणटा पळय आमी ते आणि तागेले एक ज्ञानदाह कशें आशिल्लें म्हण सांगून एक सानी काणी तागेले न्ही सूर्यदेवाले हे चेरडू हनुमंतू खेळता असताना ताका पोट्टा भूक जाता वयर पळयतना ताका सूर्यदेव दिसता उरूंट आशिल्लो एक तांबडे चेंडूशी दिसता तो लेखता हो हे एक फळ हांव खावयेत म्हण सांगून आकाशाक उडता आकाशा उड्डून सूर्यमंडला कडेन वेग जावन वता हे फळ गिळया म्हण सांगून तेदना देवते तांकां गाबरी जाता यो हो कसला बा सूर्याक गिळला रे सगळे जगत काळकांत बुडता जगत सगळे अस्तव्यस्त जाता
सो कसं करच्या बा म्हणून सांगून म्हणताना इंद्रदेव येऊन वज्रायुधानं हनुमंताला तोंडा एक मारता. हनुमंतू भुवीक पडता, तोंड सुजून वचता तागेले. तदना तागेले वायुदेव म्हळ्यार तागेले कृपा कटाक्षारी हनुमंत जाल्लो तो. वायुदेवाक कोप येता मेगेल पुत्ताक मारली ना म्हणून सांगून तो वारी रबयता. वारी रबयल्यार जगತ್ತಾಕ सजावच्या पुरो आमी एका कल्पन करून घेवयेत. तदन देवते तन्नी पूरा वायुदेवाला धावून क्षमी निमगितांती ताका शांत करच्याक प्रयत्न करतांती. ताजे प्रकार सूर्य आणि इंद्रदेव हनुमंताक तागेल शिष्य जावन घेतांती. सूर्यदेवा लागी हनुमंतु शास्त्र पूरा शिकता, वेद शास्त्र पूरा शिकून काढता 60 गंटे भितरी. आमकां सूर्याल चलन गोत्तास, 1 सेकंड वरकेन रब्बन अशें सूर्य चलन करता. ताजे प्रकार हनुमंत वरकेन सूर्याल एदुरची तागेलो टूच चलन करून 60 गंटे भितरी सगळे वेदशास्त्र पुरा शिकून काढता आणि इंद्रालागे 9 बगेचे व्याकरण शिकून काढता. तस जावन तो एक पंडित म्हण वरकेन आम्ही सांगेत. म्हळ्यार मस्त ताका आसक्त आशिल्ले शिकचे विशयांत. म्हळ्यार तो बरी पराक्रमी मात्र न्हय, एक सकल पंडित म्हण वरकेन आम्ही सांगेत. ಖಂಡಿತವೇ ತಶಿಚಿ ಹನುಮಂತಾನ 16 ವರ್ಷಕಚಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಕ ಋಷ್ಯಮೂಕ ಪರ್ವತಾಂತು ಸುರುವೆ ಪಂತ ಭೇಟಿ ಜತ್ತ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಕ ಪಳೆತಚಿ ತಗಲೆ ಚರಣಾರವಿಂದಾಕ ಭಕ್ತಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೋರ್ನು दोन्ही हात जोडण करून श्रीरामाला यद्राक राबता. हनुमंताले ज्ञान देहबल सुरवेक गोत्त आशिल तसल श्रीरामचंद्र हनुमंताक तागेले स्नेह हस्त दिवन ताका अनुग्रह करता. हनुमंताल निमितीची श्रीरामाक सुग्रीव अशींची विंगड वानर वीराले परिचय जाता. ताजे नंतर सीतापहरणा वेळारी समुद्र लंघन करून हनुमंतू श्रीरामचंद्रान हनुमंताक दिलेले तसले मुद्दी सीता मातेक दाखवून रामदूतू म्हणून सांगून म्हणून घेता. ताजे नंतर वानर आणि राक्षसामध्ये युद्ध जाताना बोध चुकून पडलेले तसले लक्ष्मणाक वांचोच खातीर संजीवनी पर्वत वरकेन उकोण हालल काणी आमकां सर्वांकय गोत्त आशिल्लेंची. बय म्हळ्यार रामायण युद्धांत श्रीराम आणि रावणाला युद्ध जाताना हे रावण कुंभकर्ण मेघनाद हंगेल पूरा एक संहाराक हो एकलो कारण करता म्हणून सांगेत. आणि रामायणाचे भव्यते दिव्यते हाका पूरा कारणीभूत व हनुमंत म्हणून सांगल्यार चुकी जायना. इता म्हळ्यार सुंदरकांडाचे एक सौंदर्य म्हणटात ते आमी. ताजे कारण वरकेन हो हनुमंत म्हळ्यार तागेले एक शक्ती भक्ती उत्साह साहस हे पूरा इतली चंद जावन चित्रण केला की ते सुंदरकांड इतली सुंदर जावच्याक हनुमंत कारण म्हणून सांगेत. म्हळ्यार हनुमंतू म्हणून सांगल्यार हाका अनेक नाव आस. तावळी तुवें केलो सांगले आंजनेयो, वायुपुत्र, अंजनी पुत्र, तशीच बजरंगी, मागीर खंयचे चुकला रे सांग मस्त नाव आसता. रामदूत वय रामदूत, मागीर पवनपुत्र म्हणून सांगता ती. मुख्य प्राण वरके मुख्य प्राण वरकेन सांगता ती. म्हळ्यार इतले नाव आशिल्ले हनुमंतू श्रीराम भक्तू तागेल आराधन करता तो. आमी हागेल आराधन करता ती. आणि प्रति मंगळवार आणि शनिवार देवस्थानांतू विशेष पूजा असता. भक्त वरकेन हाका पळोवच्याक देवस्थानाक बत्तांती. ಕೆಲವು जन घरकडेच गेले आराधन करतांती. वय मंगळार आणि शनिवार हनुमंताल दिवस म्हणून सांगून घेन सांगताची. तशींची त्या दिवस ताका विशेष पूज चलता. तशींची हनुमान जयंती त्या दिवस देवस्थानांतू पवमान क्षीराभिषेक तशीची पंचामृताभिषेक सियाळे अभिषेक जावन हनुमंताक प्रिय जावन आशिल तसले सिंदूर लेपन वरकेन करताची. तशींची केसरयुक्त उदकांतू देवाक अभिषेक वरकेन चलता. तशींची सिंदूर वर्णाचे एक रेशमेच्या अंगाल वरकेन देवाक धारण करयताची. ताजे नंतर देवाक महामंगळारती जाता. तशीची देवा येद्राक भजन आणि कीर्तन प्रति एक विजृंभणेर चलता. तशीची देवाले नैवेद्यानंतर प्रसाद रूपारी अन्न संतर्पण वरकेन मस्त कडेन करताची. बय म्हळ्यार हनुमंताक वलसूच्याक तेगेल कृपा कटाक्ष आमगेल वेर येवच्याक मस्त परिश्रम करका म्हणून येना. म्हळ्यार रामनाम जप केल्यार तो प्रसन्न जाता. तशीच तू म्हणल्या
हनुमान जयंती दिवस हनुमान चाळीस सांगचे ताका भारी खुश जाता तजून हनुमान चाळीस म्हळ्यार मस्त श्रेष्ठ हे आम्ही ऐकला रे कसले एक शनी दोष असला रे बिडुगड जाता म्हणून सांगतात ती आणि हे हनुमत जयंती दिवस विशेष जावन एकड्లని गोड वर्केन ताका नैवेद्य दितांती ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಾ एक ಸಂಪ್ರದಾಯ ವರ್ಕೆನ ಅಸ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರು ತಗೆಲ ಅವತಾರ ಮುಗ್ಸುನು ಪರಂಧಾಮಾಕ ಒತ್ತರಿ ಹನುಮಂತು ಏಕಾಂತ ಜಾವನು एक प्रदेशाक वचून गेनो श्रीरामनाम जप करता तशींची श्रीरामाक आमी चिरंजीवी म्हूण सांगून घेवन सांगताची तागेल ज्ञान तशींची देवाल अनुग्रहांतू तो चिरंजीवी म्हणून घेतील आसा त्रेतायुगाच्या प्रारंभादकून सृष्टीचे अंत्यतय तो रामनाम जप करतस्त काय खंय रामनाम जप जातकी थंय हनुमंतू खंडित आस्त काय म्हूण सांगून घेनो संत तुळशीदासांनी सांगिल्लें आसा बय म्हळ्यार उपकार केल्लेल्यांक विसरचा नज म्हळ्यार एक संदेश हनुमंतू आमकां दिता आम्ही ताका पूजन केलेले निमित्त हे नकारात्मक चिंतने म्हण आसता पळय ते आमगेल निमित्त दूर जाता सद्बुद्धी येता वाक्सिद्धी तशीच एक धैर्य साहस मागीर आमगेले आरोग्य वर्केन वृद्धी जाता आत्मविश्वासू चढता तशें जावन हे रामनवमी आनी हनुम जयंती येवचे हे एक काल अंतू आम्ही सक्कड जन हे हनुमंताले एक नामस्मರಣೆ आमगेले तारक मंत्र जावो तशीच श्रीराम नाम जप आमगेल नित्य जीवनांतू एक अभ्यास जावो आनी श्रीरामाला अनुग्रह आमकां केदनय आसो म्हूण सांगून देवा लागीं मागतची आमगेल हा कार्यक्रम आमी मुक्षितांती सकड जनाक नमस्कार.